कसं ना मेन्यू कसं नाही आज मेन मेन्यू कलेजी हो आमगे फेवरेट अच्छा गाइस आज फुल कलेजी आहे स्पेशल रेसिपी कलेजी मसाला वा हे कसं नाही घोसाळ्याच्या चटणी घोसाळ्या चिवड्या चटणी तू घोसड्या सांगते कसं की अशी लागते की तू सॉस विकतो ची आवडे काही नाही यार कलेजी अंदर कोण खाते आणि बुर्जी वेस हे आज कसं झालं कसं व्हॉट्स अप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि परत की गुड मॉर्निंग घंटे चले 7:32 आता जस्ट उठयलो मग तर आज फ्रायडे आज सकाळ असणं हांव एक क्लास दवरला मला ट्यूजडेक असणं त्या क्लास जायनी म्हणून तांगेर असणं ते इलेक्ट्रिसिटी ना असेल ताजे खातीर मागीर स्टुडंट घर कडेन करून फ्रायडे मॉर्निंगा दवरला तर आता म्हाका वच्चे आसा क्लासाक आता 9 घंटा भायर सरतालो 10 घंटाक म्हाका क्लास आसा तर 1 घंटा लागतालो वच्चाक मला कसं ते ट्राफिक असणं ताजे खातीर सकाळची वर्किंग आवर्स असतना आज वगी उठलो कारण रात्री न्हिदता आमची वेळ जाला बट आता न्हिदच म्हाका वच्चा तो दूध हाडया आनी ब्रेकफास्ट रेडी करया आनी हांगा पयलीं दाखोवन मस्त पावस आसता तर गोयला दूध घेवच्या खातीर पासून थंड जालो हांगा दूध घेतला चलो आता वचा वगी करता म्हाका पुरा ब्रेकफास्ट आनी पुरा सकाळ असल्यारच न्हू क्लास आहे मस्त हॅक्टीक जाता दूध हाडला दूधून करता आनी ब्रेकफास्ट रेडी करता ब्रेकफास्ट हांव आत्तां वापस फोव करता म्हाका विंगड कसं ऑप्शन ना आतां करची म्हळ्यार मस्त टायम लागता तर फटाफट फोव खंड घालता आनी रेडी जाता आतां चॉपिंग जालां हांगा आनी हांगा दूध आतां वयर आयला फोवाक आतां वॉश केला तर कायले दवरल्या तो फोव रेडी जाताच लायक करून मिक्स करता आता तुम्ही लागता फोव केन्नाय फोव आहे गायस कसं करचें हांव म्हाका ब्रेकफास्ट करता सकाळी हांव पोळ करचें बसल्यार आतां मस्त टायम लागता तर नाका फटाफट करता आनी मेगा काम करता वच्चें चलते गायस एडजस्टमेंट करचेंची गायस कॉफी रेडी हांगा ब्रेकफास्ट रेडी जाता सर हो चलो जाला तर ब्रेकफास्ट रेडी गाइस चलो आता फटाफट करिया रेडी जाता आणि वचा आता क्लासाक हांव आतां भायर सरला अरे बापरे वापस पावस आयला गाइस आता रेनकोट घालून सोडता पॅन्ट घालला पॅन्ट घालले हांगा चडची कीट पडता सद्या फटाफट वता 10 घंटा क्लास आसा म्हाका तर 9:15 जाल्ले हांगाची कसन पावस असेल गाइस मस्त पावस असेल हांगा येयला तर हांगा पावसू ना हांगा पुरा हळू जाला आता क्लासाक वता आणि फिनिश करता तर जस्ट ते घर कडेन आयलो आनी थोडो फ्रेश जाला आनी म्हाका वापस वच्चें आसा शुभदा कसन की बँका काम आसा ताजे खातीर वच्चें आसा तर चलो वता ते ना जाल्यार बँक बंद जाल्यार मागीर प्रॉब्लम मागीर दनपार मागीर म्हाका क्लास आसा मागीर स्टुडंटाक 95 मार्क्स मेळ्ळा तागेर हांव आनी मस्त खुश जाल्ले तर तांणी एक्सपेक्ट करनी आशिल्लें की 95 मार्क्स मेळटले करून चलो आतां वता शुभ जाता हांव भायर सरला पसन वार येता सांगा गायस हांगा पळया आषाढ एकादशी येताच न्हू तर हांगा पुरो जाण पळय आतां मुखारच ना त्या पालखी गेल्या बघा सांग चेडू भजन म्हणतो सगळं स्कूला चेडू पळय पुरा ताळ आनी घेवन वता आसा तेणी स्कूला चेडू पुरानी हॅलो तर स्कूला चेडू आशिल्लो तेणी चेडू हें पुरा इंट्रस्ट घेता करून भायर पळोवन ना भायर लायक जाल्लें मुखार आशिल्लो ते विटो रकुमाई ड्रेस घालून लायक करून चंद दिसता आशिल्ली चलो हांव मेगा काम करता पावस येवची फुडें पावता आतां बँकाक व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आनी आज आसता फ्रायडे मॉर्निंग हांव केन्नाय व्लॉग करतना म्हाका डे चुडत आसना म्हणच्याक सो फ्रायडे मॉर्निंग न्ही आफ्टरनून जाला मॉर्निंगान म्हाका टायम मेळ्ळी व्लॉग करच्याक एज युजल सो आत्तां हांव लंच करूं आयल्या बाबू एज युजल मम्मा लागीं आसा आनी आज गणेश आयलेलो सकाळी भावा ताका शूट करनी विसरली एक्चुअली आमचें काम आशिल्लें सो तो आयलेलो मेघल्याच्यान सामान घेवचे खातीर तो घेवन चमकलो बाबू केमेंट चमकता तेन्ना बाबू लायक मालिश कर न्हीद करता आशिल्लो आतां तेगेलें पुरो जाल्लें आतां तो उठायलो न्हीद आनी आतां
तो उठायला म्हळ्यार तुमकां कोतास मागीर म्हाका जेवच्या मेळना सो आतां जेवची फुडेंची ताणें तेगेले सगळे कार्यक्रम करून गेले शिशी पोटी पुरा जाल्ले करून आतां ताका मम्मी लागीं दिला मम्मी पळयता आसता भितर हांव किचना आयल्या आज ही मम्मान मेळ्ळी खातीर स्पेशल हे कसं कोतास बा तुमकां हे चिकन कलेजी आय डोंट नो कोणा लायक घेता कोणा लायक घेता म्हाका मस्त लायक घेता सो चिकन कलेजी केला मम्मानं आणि भाकरी आसा आणि वेजान तूं हांगा घोसाळ्या उपकारी आसा आय डोंट लायक दॅट घोसाळ्या उपकारी पप्पा खातीर केला आणि हांगा रायस आसा आनी आय थिंक दाळी आसा बट दाळी टोप मेळना म्हाका खंय दवरलो गो आय थिंक भायर टेबलार आसतलें सो दाळी भायर पप्पा जेवता आशिल्लो पप्पान भायर व्हेला आसतलें सो येस आज ही कांय फरक पडना म्हाका दाळ बिळीचे चिकन कलेजी असल्यार मेगेल एकदम कलेजी मसाला एक्चुली ते सो मेगेल मम्मी स्पेशल ते ती मसाला वाटून करता ते म्हळ्यार ते काळं मराठीन तूं काळं वाटप म्हणटात म्हाका काळं चिकन बनयता ती काळं वाटणाची काळी उसळ बनयता ती आतां म्हाका गोतला आमगेल्यान तूं कशें करता ती बट तें सुके खोबरे आनी पुरो ती घालून वाटप करता ती तें वाटण करून आमी तें कलेजी करता सुपर्ब लागता तुमकां ते रेसिपी जावका जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट कर सांगा ती हांव मागीर मम्मी लागच्यान एक पाटी रेसिपी घेवन ताजे विडियो शूट करता कोणा पसंद आसा जाल्यार तांणी प्लीज सांगा ती बिकॉज आय डोंट नो सगळ्यांक लायक जाता की ना बट म्हाका मस्त लायक जाता आय लव दॅट सो येस आतां जेवता फटाफट म्हाका कंट्रोल जायना हांव फटाफट जेवया मागीर मेळया तर आता वताच घर कडेन काम जालें 2 दिवसां मागीर बँक आयल गाईज असो पुरो चेंज जाला आतां म्हळ्यार आजकाल आमी पुरो ऑनलायन करतात न्हय इंटरनेट बँकिंग आनी चॅक आनी पुरो डिपॉझीट करना ती हांव सांगलें तूं फाल्ली व्हरता न्हय चॅक ताणें सांगलें की चॅक फाल्ली न्हय आतां वतास आनी आज सांज वेळ ते दुड्ड डिपॉझीट जाता की अरे इतलो वगी जालें इतली स्पीड जाल्ली पळय फटाफट म्हाका वच नाशिल्लें 2 घंटे जाले 2:08 हांव आतां लंच करतास म्हळ्यार आतां म्हाका 3 घंटा क्लासय आसा येवन मावशी तिका आत्ता पयला सकाळीं कोण घर कडेन नाशिल्लो तर तिका आत्ता पयलें ती येवन चमकल तिका काम करतास हांव नुस्तें चेसना पुलाव करतास गायस सिंपल करतास म्हाका टायमय ना आनी म्हाका असो भूक लागल्या मागीर मात तो दूख चा लागला म्हळ्यार सकाळ दाखोवन पुरा भायर आशिल्लो पुरा घालना फटाफट उदक घालता आनी सिटी करता आनी मीठ घालता हांव प्लेन करता तो कूक ढंकला आनी वेट करया आतां गायस म्हाका वतना कसन करतास हांव कसन की करतास कसन करचें पोटा भूक लागल्या म्हाका तर कसन करपाची न्हय कारण हांव लेखलें की बटाटा भाजी आनी चपात करूं तो काम असो तांदूळ पीठ काडलो हें तर लेखल्यार सोड यार आनी तूं करचें फटाफट जातालें आतां 3 सिटी काडचें ताचे मागीर जाल्लें तो जेवता वेट करया कसन करतास गोतना एक वेळा अशी लेखलें की असना परच्या मणक्या तो गोचून हाडू करून मागीर लेखलें ना की म्हाका वापस कंटाळ येयलें तो गोचच्याक वा गोतना कसन केला चलो फटाफट आता जेवून घेता आज तर क्लास घेवचो पयसला गायस स्टुडंट आतां वाजीतच पळय आतां क्लासा वता तसो 4:45 क्लास आसा कंटिन्यूअस क्लास आसा आतां मस्त टायर्ड जाला सकाळ दाखोवन भायर आशिल्लो हांव रेस्टय करनी हाजी वचोन पावस आशिल्लो दनपारां आतां सद्या राबला पावसू छंद दिसता पळय वाव पुरा हें पळय घडयाळ कसं मोड जाल्लो पळय हांगा तर सो आतां वयल्या क्लिनिकान तूं आनी इवनिंगाचे 6:30 जाला आनी म्हगेले पेशंटाल अपॉयंटमेंट आशिल्लें म्हळ्यार ओल्ड पेशंट आसा ती तांगेले दांत काडचे आसा मोलर टीथ आसा लोअर तांगेले एक्सरे हांगा आसता सो येस हे दांत आतां काडचे आसा सो पेशंट आतां येतलो थोड्या वेळान आनी हांव मागीर म्हगे ट्रिटमेंट स्टार्ट करतली बाय सरतानाची बाब रडचा लागलो एज युजल ताका कशी कळटा म्हाका वतना नाव ही हॅज स्टार्टेड रियलायझींग की मम्मा वता असं खंय तरी वता असं लायका न्हिदलेलो हांव जशी अंगल घाल्लें लायट ऑन केलें रेडी जावचे खातीर तितले भितर तो उठावन ताका स्टार्ट जाल्लें की मम्मा आतां वता असं तागेल्या एक्सप्रेशनान कळटा की ताका आतां पुरो कळचें लागला माय लिटल बॉय इज बिकमींग अ बीग बॉय नाव आनी ताका पुरो रियलायज जाता की मम्मान अंगल घाल्ला मम्मा खंय तरी वता असं आतां ताका पुरो कळचें लागला ओ माय गॉड म्हाका दिसता आतां चिकेपुणी मागीर ताका क्रॉल आनी पुरो करूं येना आनी त्या बाकी आसा म्हाका दिसता ताणें क्रॉल आनी पुरो करूं लागल्यार ही वील 100% यू नो मेगेल मातशी धांवता येतलो तो की अरे वचूं नाका म्हणून आतां पुणी मम्मी ताका हातान धरून बस करायला जाता तो कांय
रडचे शिवाय बाकी काय करू जायना ताका बट जेन्ना ताका तें कळटलें की ना तर मागीर म्हाका दिसता जोर जोरान रडची स्टार्ट जाताली की तागेलें की आय डोंट नो कसल म्हण म्हाका कांय आयडिया ना कशी ताका मागीर हँडल करची म्हणून मेगेल तरी आतां हे फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसा बट आय एम शुअर की पुरा वर्किंग मदर्स जे ऑफिसार वतात तांगेले सनसान बेबीज आसा म्हणून तांकां रिलेट जाता आसतलो तो कसो म्हणटास म्हणून इतली वायट फील जाता आमगेली बेबी रडता आतां ताका सोडून वचचें ओ गॉड दॅट फिलींग इज व्हेरी व्हेरी बॅड अँड आय डोंट want to go through it every day but then there is no other choice आमकां वचुका पडटा you have to go you have to work you have to be professionally sound and financially independent so I think all the women out there should definitely do this but still back of the mind your child is always there केन्नाय तुमगेले मतात केन्नाय आसा की बाबू कसा करता आसतलो अशी तशी तें आसतलीची म्हाका म्हगेली मम्मी तेच सांगता आशिल्ली की हांव 3 monthsची आसतना म्हगेल मम्मीन स्कुला वचचें स्टार्ट केलें शी इज अ टीचर सो ती म्हणटा तूं अशी रडता आशिल्ली इतली रडता आशिल्ली की तुका हँडल करूं जायना आशिल्लें हांव म्हळ्यार तिणें कामां वताना आनी ती वाट पळोवन हांव जेन्ना ती कामां दुखून येताना हांव बगला लागीं अशी धांवन अशी क्रॉल करून वचची आनी मागीर मस्त रडचें म्हाका उकळगे आयल सतन सो मम्मी म्हणटा तें एवरी चायल्ड वील हॅव टू गो थ्रू दीस फेज and every woman will also mom will also have to go through this phase त्या तुगेल फेज आसा म्हण तुका अशी फील जाता सो ती म्हाका अशी एक्सप्लेन करता आशिल्ली चेडवांक मागीर रगूर अभ्यास जाता की हे टायम देखून हे टायम म्हगेल मम्मा म्हाका दिसना सो तांकां ते ऑटोमॅटिकली रेजिस्टर जाता दे गेट यूज टू दॅट पॅटर्न बट टील दॅट पॅटर्न डेवलप्स यू हॅव टू फेस दीस एवरी डे बट दॅट इज हाव लायफ इज एंड दॅट इज हाव वी टू गो अबाउट तर क्लास जाल्ले आनी घंटे जाल्ले 9 आतां घरकडे तसं तावळ दाखून एक जाग्यार आशिल्लो पावस कसो नाशिल्लो तावळ त्या तांगे घरकडे दाखून म्हाका दिसता आशिल्लें तो आतां वता तर जस्ट आतां घरकडे आयलो सकाळीं दाखून पुरो दिवस भायर इतला थकला मागीर हालत पळय कशी जालो आतां पळय आतां कसं खावची करून शुभदाक कॉल करता ती क्लिनीक आशिल्ली आतां गोतना घरकडे गेल्या की गोतना म्हाका कॉल करनी हांव तेजो एक काम करता कॉर्न लायक करून फटाफट हांव आतां बॉयल करता म्हाका भूक लागले तर टायम असेल करून आतां थोडो व्लॉग एडिट करता आशिल्लो हांगा आतां कुकर आतां निवला आनी शुभदाले म्हाका कॉल आयलो यो खंय जेवणाक हांव सांगलें राब म्हाका फस्ट खावच्या दी म्हाका जायना कंट्रोल आतां हें खावन वता मागीर ते वचून डिनर करया ओ हो 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 हुनोची गायस हुनोची म्हाका तो व्लॉग एडिट करचें आसा येवन ताजी मागीर रात्र करता अरे यार फाल्यां सॅटर्डे आसा व्लॉग येवका गायस डेली व्लॉग येवका हंग पळया ती कोण धरला 15 डॅडान वे बाबू कोण आयला पप्पा आयला वे आमगेल पप्पा आयला वे बाबू काकस न्हय काल दाखोवन मेळ्ळी आत्तां मेळटा सर म्हण ताणें कट्टी घेतल्या डॅडा कोटी घेवन आतां कशें करता आशिल्लें दादा काल येनी नव्हे दादा कत्ती म्हण पिंकी फिंगर दाखवून कत्तीशा निदव्या चलो न्हिद करावया गुड नाईट म्हण शकलांक गुड नाईट बाय गाईज गुड नाईट बाबू न्हिदेने तिगेला मन आतां धरला आतां मी जेवणाक आता आयल्या कसं नाजी मेनू कसं नाजी आज मेन मेन्यू कलेजी हो आमगेल फेवरेट अच्छा गाइस आज फुल कलेजी एक नंबर सांगला ऑलरेडी तांकां हांवें सांगला की कोणाक कलेजी पसंद आसता जाल्यार ताजी रेसिपी मम्मी घालतली तुम्ही म्हाका कमेंटार सांगा की तुमकां जावं का रेसिपी हे स्पेशल रेसिपी आसा कलेजी मसाला दाखय वाह एक नंबर आम्ही दनपार खेळला हां गाइस एक नंबर मेगेल फेवरेट हे कले आता तुम्ही लायक त्या खंयची कलेजी करू चिकन कलेजी सांगला दनपार हे दाखयली हे विसरली हे कसं नाही घोसाळ्याच्या चटणी घोसाळ्याच्या चटणी ना घोसाळ्या सिऱ्या चटणी घोसाळ्या सिऱ्या चटणी तू घोसाळ्या सांगते कसं की अशी लागते की तू सॉव दिसतस कसं ते बघ ते म्हणूया ना घोसाळ्या हां घोसाळ्याच्या चटणी होय करेक्ट हांवें खाय न्ही होय दनपार खाय आणि कलेजी येद्रा कोण खातले घोसाळ्या भाजी करी या डाळी ओके राईस आणि चपाती काय करते आधी कलेजी आणि चपाती एक नंबर आणि बुर्जी वे असं हे आज कसं झालं कसं अरे ते वेगळं नेबरान दिलेलं फ्रेंडान दिलेलं हो बुर्जी असं आज फुल नॉन व्हेज
डिनर रेडी जस्ट आता घरकडे आयला थोडं एडिटिंग करचे असता वगी एडिटिंग फिनिश करता निदता आज मस्त टायर्ड जाला आज पूरा दिवस भायर आशिल्लो आणि चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परजना की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज.